everyone. Good morning. Kesha hai sogli. Hope all are doing well. And sojmota sogli bore astoli mon. Mashe light gata camera dark zala mashe. Okay. So Kesha hai tumi sogli. आज आम्ही एक्साइटेड आहे आणि आज एलकना खूप सरप्राईज आहा. सरप्राईज तेगेलो पापा येता. सो वी ऑलवेज गेट हॅपी वेन ही कम्स होम. आणि एक्चुअली म्हाका सांगपा येसून हय पूण हांवें फोन केलो बेश्टो डावट म्हाका आलोलो कित्याक फाल थर्सडे आनी एलकना हॉलिडे आहा न्हू तेचा तो ही ट्रायज टू कम. आय थिंक इट्स कमींग आफ्टर 2 weeks. सो आनी आयज हांव हॅपी आहा. मम्मी इज टेलिंग मी दॅट शी इज सेंडींग सम चिकन आनी कोडी धाडटा आनी हांव नको कितें धाडटें खबर ना. बट आय एम हॅपी दॅट शी इज सेंडींग सम चिकन. तेगे बोर जाता सगळें रांदपून ती बोर रांदिता आनी तेगे डिफरंटू आसता मसाले बीन तेगे सगळे होम मेड मसालाज ती आपणागे कोत्ता घरा कडेन. आनी आयज म्हाका सुबेज टेंशन ना. सो आतां एलकन हाडपा न्हू मुगे भयण गेल्या ताका लागून हांव मातशें फ्री आहा म्हूण हांवें कॅमेरा घेयलो हातीन. आनी तुमी केशें आहाय सगळीं? पावस पडटा सुबेजो. आय होप सगळीं बरी आहाय आनी सेफ आसतली म्हणून. कॅमेरा सद्या हातीन घेयला म्हाका खबर ना आयज कितें शूट जाता तें म्हाका खबर ना. बट आय विल डेफिनेटली शो यू ऑल डॅडीन कितें हाडलें तें. आतां मुगे रांदून बीन जालें ऑलरेडी. शीत बीन जालें आनी हालीं नुस्तें फ्राय करपा आहा. आयज बोंबील फ्राय. नुस्तें आतां मेळना अशें ह्या दिसांनी सामकें. हालीं बोंबील आनी बांगडे आहाय तेय न्हू. बांगडे आहाय तेय बीन हेजे आयसांतले सामकें कडक. सो आय प्रिफर ब्रिंगींग बोंबील जाल्यार बोंबील कित्याक एलकना न्हू नुस्तें जायेंच जेवपाक नाजाल्यार तेगे मूड ऑफ जाता जेवपाचो. सो आयज बोंबिलो काडलाय जेवपाक. आनी आयज हांवें मुगे हेअरस्टायल मातशें चेंज केल्या. वयर बांदिल्या मातशें डिफरंट केल्या. इट वील बी अ सरप्रायज फॉर हिम. हांवें सकाळीं एक्चुली ताका बेश्टें म्हणलोलें आयज घोडे पापा येतलो बी म्हूण. आनी तो ताका नेक्स्ट डे न्हू वेनसडे ताका खबर आसता नेक्स्ट डे हॉलिडे आहा म्हणटा तो म्हाका विचारता पापा येतो काय म्हूण ट्युशनांतल्यान येता आसतनाय. सो पूण हांव ताका सांगपा ना. आय विल कीप इट एज अ सरप्रायज फॉर हिम. सो सी यू इन सम टायम देन. म्हाका न्हू आतां उगडास येयलो. तूं आयकलां आसता न्हू त्या त्या बिल्डींग एक पार्ट कॉलेप्स जालो तो भाजी गली म्हणजे ग्रँड रोड स्टेशना कडेन न्हू. तें म्हाका पयलीं थिंग रावतालीं तेदोन न्हू हांव वयता थिंगा म्हणजे जायत फावट हांव वयतालें थिंगा भाजी गलीन. थिंग एक ट्रेडा शॉप आनी हांव थिंग रावता तेदोन मॉडर्न रोड रावता तेदोन थिंग तें शॉप आहलोलें. आनी मनशागे कांय सांगो जायना चोय न्हू केन्ना खूंय उबो आसता आनी कितें जाता केन्ना अशें करून ट्रेजिडी जावपा शकता चोय कितेंय. सो म्हाका थोडो आसलें आनी आमगे डॅडी बीन थिंग वयताय. डॅडी आनी मामी थिंगा भाजी गलीन बाकी तुपाट वयताय. थिंगसान एक्चुली शॉर्टकट आहा भायर सरोन येवपाचें तेकाय थिंगसान. आनी बेश्टें मुगे मोती येयला आतां उगडास येयलो की मनशागे सांगो जायना न्हू केन्ना कोण खूंय उबो आसता आनी कितें जाता केन्नाय. सो हांव कितें हांव पयलीं थिंग वयतालें ते सायडीनसान अशें करून थिंग त्या शॉपाचेर वयतालें मुगे स्टिचिंगाचें थिंग रावता तेदोन हांव. सो बेश्टो उगडास येयलो म्हाका. आमी सदां देवाको मागोन भायर सरपा जाय बरे भाशेन आमकां सेफ दवरपा आनी सगळ्यांक हालीं आमगे फॅमिलीकू न्ही पूण सगळ्यांक कोण पयस कामां आहाय आनी कोण भायल गांवांनी बोटीचेर आनी खूंय आहाय. कित्याक मुगे वळखीचे जाय जाण आहाय भायरूय आहाय आनी बोटीचेरूय आहाय. हांव तेजे पासत सद्दां मागोता. आय प्रे फॉर ऑल माय फ्रेंड्स आनी सगळ्या पासत तुमी बीन मागपा जाय कित्याक हे दिसान कितू इन्सिडंट्स जाता न्हू सामकें भिरांकूल. चिंतूंकू जायना आनी चिंत नासतना कितेंय जाता. सो आतां म्हाका ते बिल्डिंगा लागून म्हाका थोडो आसलो कितू ओल्ड बिल्डिंग्स आहाय कितू कडेन न्हू ती मातशें सांबाळूंक जाय म्हण अशें करून देवान राखपाचें सगळ्यांक आनी सांबाळपाचें. आनी आमी बीन प्रे करपा जाय दुसऱ्यां पासत प्रे केलें न्हू जाल्यार आमकां सदां बरो मेळटा. आमगे कितलो व्हडलो एनिमी जावं ओ कितेंय जावं न्हू आज काल कांय तें मोती दोन फायदो ना. केसलो राग बीन आनी अशें करून न्हू मातशें उण करपा जायो. मनशाको एके पाट राग येता जायना कितलें मुडपा इजी तें पूण आमी तें प्रॅक्टीस कोन्नाय सगळे टायमार. त्या टायमार एके पाट राग येता पूण वी हॅव टू ट्राय टू कित्याक मनशाके सांगूं जायना आयज आहा मनीस जाल्यार फाल्यां आसपाना तेशें कोन्न. आतां चोयल जालें न्हू केन्नाय एके पाट चिंतून भिरांत जाता केन्ना अशें करून जाता तें चोयल जालें न्हू बायलांक बीन अशें करून. सो तूं म्हणटलें हांव कितें सांगत काय म्हूण पूण
पूण न्हू अशें करून आमी वी हॅव टू ट्राय टू फगीव अदर्स आनी कितलें जावं तें आमगे मोती उरता बट वी हॅव टू ट्राय केन्ना बोगसूं जायना एके पाटी थोडे इन्सिडंट जालो आसताय की आमच्यान कोणा बोगसूं जायना पण वी हॅव टू एटलिस्ट ट्राय आनी आमकां मागीर उगडास कोन्न फायदो ना न्हू अशें कोन्न मनशाक कितें जालें म्हणटरी तेशें पयलीं आपूण तांकां उलोवपा जाय आसलोलें आपूण ताका फगीव करपा जाय आसलोलें बी म्हूण तेशें कोन्न सो वी हॅव टू ट्राय टू फगीव एंड गो मूव ऑन इन आर लायफ अशें कोन्न कित्याक आमकां त्या टायमार गोडे कोण आमगे दुस्मान आहा तोच मनीस पावतलो आनी मुगे चिंतप सदां आसता केन्ना आमगे नेबरांको बीन आमी सदां बरे भाशेन आसपा जाय म्हूण कित्याक आमगे फॅमिली पयस सावन पावपाना कितें जालें जाल्यार आमगे नेबर्स पावतलीं पयलीं आमगे फॅमिली येता म्हणल्यार जायत टायम लागतलो पूण पयलीं आमगे नेबर्स पावतलीं ओके सो दीस इज अ स्मॉल मॅसेज हांव नोको तुमकां कडेन मुगे विडियो बोरींग लागतलें हांव अशें करून उलयतां बी म्हूण बट इट इज अ फॅक्ट आमकां थोडे केन्ना अशें करून म्हाका दिसता केन्ना उलोवपा एंड नाव आम बिकम वेरी कम्फर्टेबल टॉकींग दिसता तशें म्हाका पयलीं लॉ दिसताली उलोवपा कॅमेराचेर अशें करून बट नाव आम फिलींग कम्फर्टेबल वॉट एवर इट इज म्हाका आतां लॉस दिसना अशी सो ही मुगे तुमकां धाकटीशी मॅसेज की फगीव एंड ट्राय टू मूव ऑन आनी अशें करून मोतीन बीन घेवन रावं नाका कोणें कितें म्हणलें जाल्यार सुबेज आयज म्हणटलीं वयतलीं पूण आमगे तें लायफ आख्खें लायफ लाँग आमी तें घेवन रावता एक पाटी एज अ ह्युमन इट इज नॉट इजी एक्चुली इट वील बी डिफिकल्ट बट वी हॅव टू ट्राय कितें जावं तेशें करून म्हाका देखून जायते इन्सिडंट मुगे अशें करून जायते आहा इन्सिडंट्स पूण इवन आय ट्राय टू फगीव आनी हांव एटलिस्ट मनशां बोर जाप दिवपा जाय बोर भाशेन आनी सदां आमगे स्मायली फेस दवरून आमी उलोवपा जाय कोणा कडेन कितलें जावं तें कोणें कितें म्हणो आमगे हातीन बोर आसपा जाय सदां सो स्मायलींग फेस दिवपा जाय सो आय होप ही मॅसेज मुगे चड व्हडली जाली ना म्हूण तुमकां एंड यू ऑल हॅव अ नायस डे आनी मातशे वक्तान मागीर सायन्सा मागीर दाखयता तुमकां डॅडीन कितें आहाय तें ओके हिंगा न्हू 3 नाल्लां सोयकांतलो आयज फ्रिजीन घालपा आयज म्हाका मातशें टायम मेळ्ळो इल्लोसो ताका लागून हांवें सोयकांतून फ्रिजीन घायली आनी म्हाका सवाय मेळ्ळें 19 रुपीजान एक मेळ्ळो म्हाका नाल्ल सो हांवें 6 नाल्ल हाडलोले आनी 3 मामी तांकां दवरले कांतून आनी 3 हांवें म्हाका दवरले कांतून सो डॅडी येवपा लागलो म्हाका कळ्ळें न्हू मागीर हांवें म्हणलें चाये कितें करतलें आनी मुगे तकलें हालीं पराठा येता करपा त्या टायमार कितें भूक लागत तितून करपा सो हांवें डॅडी लागून आयज आलू पराठा करपाक आयलोलो आनी एल्क न्हू हायना आतां पयलीं बरो खातालो पूण ताका पराठा लायक जायना ताका खाली पुरी जाय तर पुरी आनी टी तेगे फेवरेट हिंगा हांवें आख्खी रेसिपी दाखयना तुमकां जाय जाल्यार इंग्रिडियंट्स हांव एक सायडीन घालता मागीर तुमचो हें सो हें आमगे इवनींग ती जाली आनी मागीर तेजे उपरांत हांव मागीर एल्कना आयज क्लासान हाडपाक गेलें हें एक्चुली न्हू पराठा म्हाका केन्ना बरें जाताय आनी केन्ना आख्खें फुट्टाय हांव नोको कितें कोन्न तें म्हाका स्वता तें आमी पीठ मोडटाय न्हू तेजेरूय आहा आनी केन्ना बोटाटेय बीन न्हू ते न्यू बोटाट्यांचे म्हाका स्वता ते सुबेज सॉफ्ट जाताय म्हूण आनी तें मागीर पीठ फुटोता जाय जाण म्हणटाय तें आयकलां हांवें मातशें ते बोटाटूय ओल्ड आसपा जाय सो हिंग मुगे थिंग कितें तरी गडबड जाल म्हगेलो आनी मुगे आयज पराठा फुटोले एक पाटी बरें आख्खें फुलताय बीन आनी केन्ना जायनाय बरे भाशेन सो आमगे हें जालें मागीर हांवें टोटल 5 केलोले 4 आमकां आनी एक हांवें वॉचमॅन आसलेलो सकयल ताका न्हू आमी केन्ना कितें केलें अशें करून दिताय म्हाका बरें जाता ताका कितें दिवपा तो आमकां जायत हेल्प करता अशें करून इवन कोविडा टायमार पासून तो आमकां जायत हेल्प करतालो आनी तांकांय बाबडे आख्खे दीस बोर रात पळय आसताय तांकां केन्ना अशें करून दिवपा जाय कितें सो तांकांय बरें सोत मागीर न्हू सो हांवें दिलो ताका एक शेअर केलो हांवें ते कडेन
आमगे डॅडी येयल बी म्हणटरी मागीर न्हू आमगे इवनिंग चाव जाली पराठा आनी पराठा न्हू पिकला बराबो हायला बरें लागोताय आनी हें चिकन हांवें तुमकां सांगलो तें मामीन घालतें आनी प्रॉन करी ड्राय प्रॉन्स आनी वेट प्रॉन्स चिकन मॅरिनेट करून घालो तेंय बीन एक्स्ट्रा तें मागीर केन्ना फ्राय करपाचें कॅबेज भाजी चटणी पुरी आनी थोडेशे वेजिटेबल्सूय धाडलेले म्हाका तें